Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. इलेक्शनान 2014च्या म्हाका जनरल सेक्रेटरी म्हणून इलेक्ट केलो आम सभेन. तेतून इलेक्शन जालें 2017. 2017च्यान थोडे डिवेलपमेंट जावपाक लागले. म्हणजे मेन मुद्दो आशिल्लो तो सुदीन ढवळीकराक CM जावपाचें आशिल्लें आनी ते CM जर जातलो जाल्यार पार्टी मर्जर हो एक पर्याय आशिल्लो. 2 वर्सांचो एक्सटेन्शनच घेतलें 2017. 2019 आमचो कार्यकाळ सोंपलो. आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आर्टिकल 10 प्रमाणे फक्त प्रेजिडेंट आनी जनरल सेक्रेटरी उरता. प्रेजिडेंटाचेर नो कॉन्फिडन्स आसा. म्हणजे जनरल सेक्रेटरीन सगळे अफेर्स पळोवपाक जाय. कॉन्स्टिट्युशनूय तशेंच सांगता सगळें ऑफिस हे जनरल सेक्रेटरीन पळोवपाचें म्हणून. फाल्यां परं केन्ना तरी एक मिटींग घेवन सेंट्रल कमिटीची मिटींग घेवन जे मेंबरूच ना तांकां घेवन हे जे प्रपोजल आसा तें भायर मारपाचें थारलां आनी तें जातलेंय बी. ह्या कारणां खातीर हांवें आज इलेक्शन कमिशनाक लेटर बरयलां की टॅक्निकली जरी म्हाका काडलो, म्हाका अजून तेणी लेटर दिवना, हांवें इन रायटीन मागलें, म्हाका लेटर दिवना, हें सगळें कारण घालून हांवें एक इलेक्शन कमिशनाक कॉपी टू इलेक्टोरल ऑफिसर पणजी ताकाय बरयलां की टॅक्निकली आय एम द जनरल सेक्रेटरी आनी कितेंय करस्पॉन्डन्स आसा ते म्हाज्या एड्रेसाचेर घालचे. ऑफिसान हांवें न वचपाचें ठरयलां कारण जो पर्यंत दिपक ढवळीकर हो अध्यक्ष आसतलो तो पर्यंत पार्टी वाडची ना आनी वी वील बी ब्लेम्ड म्हणून हांवें ठरयलां जो पर्यंत दिपक ढवळीकर